आम्ही आज मिटींग घेऊन आम्ही सरकाराक हे दिल्ले टायमींग दिल्लो 3 वरांपर्यंत आमकां डिफरंट सांगचें म्हणून ते जावन आमी कलेक्टर आमचे कडेन डिस्कशन केलें थंय आमची मिटींग बरी जावना तेन्ना आमी हो आमचो निर्णय जो आसलो तो आमी वाट पळोवन आमी रस्तो हाडयलो रस्तो हाडयल्या उपरांत आमकां सगळ्यांनी आतां आमी हांगा बसलेले आनी सगळ्या आमकां पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आतां आमचो जो फुडलो डिमांड आसलो आमकां अरेस्ट करीत थंय सगळ्यांक व्हरा म्हणटा सांगल्या आनी जो पर्यंत आमकां निर्णय कळना लेखी कळना तो मेरेन आमी थंयसर जावचें ना पुलिशेन सुद्दां थंय बसून रावतले कितले फार्मर्स आता अरेस्ट केल्या पुलिसांनी आमकां जवळ जवळ 300 लोक आहा 300 लोक तो तुमकां आतां खंय व्हरता हांगसरल्यान आतां आमकां हांगसरल्या गोंया व्हरता गोंया पुलिसेन गोंया पुलीस ना व्हरता आमी सांगलें आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक थंय व्हरून एकीच कडेन जाग्यार थंय व्हरा म्हणून सो अरेस्ट करच्या पयलीं सुद्दां तुमी लास्ट डिमांड डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो हांगासर कितें सांगलें तुमकां आमी डेप्युटी कलेक्टर गेल्ले आमी डेप्युटी कलेक्टर सांगलें आमकां एक 15 दिसां भितर मिटींग ठरोवन घेता आनी तेन्ना तुमी मातशें हें करून फुडें आनी 15 दीस हें करून घ्या चान्स घ्या म्हणून पण इथनॉल प्रोजेक्ट इन पॉकेट आसा काय म्हणून इन प्रोसेस आसा काय ते विचार पूण तेजेर कोण उत्तर दिवपाक तयार ना थंय टोटल 200 ते 300 शेतकार आसा अजुनूय तेंची तोच डिमांड आसा शेतकारांचो की जो पर्यंत तांकां लेखी आश्वासन दिना तो पर्यंत तेंचें आंदोलन आसा तें सुरूच उरतलें परत एकदां हे रस्त्यार ह्याच पद्दतीन येतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा धारबनोडीच्यान टोटिंडा खातीर विवेक प्रभू।